पहिली सरकारान 500च्यो नोटी भायर काडच्यो, 2000च्यो बंद करच्यो, 500च्यो नोटी हाडून तांकां लोकांक हांगासर पयली दिवच्यो म्हणून हो विरोध आहा. तर भारत बंद विरोध ना, भारतान जे कितें चलता तें बरेंच चलता. ज्यो नोटी ज्यो जावच्यो आहा चेंज जावंक जाय ह्यो बरी गोश्ट आहा. 5 वर्सांनी ना 10 वर्सांनी नोटी चेंज जावं कारण जे आतंकवादी लोक तेंचे कडेन जास्त पयशे वयता, छापून डुप्लिकेट वयता तेन्ना भारत बंद ना हो. तर हो जो विरोध आहा फक्त नोटी चेंज विरोध आहा. मनु पर्रीकर हाय हाय, मनु पर्रीकर हाय हाय, मनु पर्रीकर हाय हाय, आमचे पैसे आमका जाय, आमचे पैसे आमका जाय, लक्ष्मण पर्रीकर हाय हाय, लक्ष्मण पर्रीकर हाय हाय, आमचे दुडू आमका जाय. जरी तर सगळे तरे भाशेन कोत्ता जाल्यार तेणे पैसे पयले प्रोविजन करूंक जाय आसले, बँकान फावो तितले पैसे घालूंक जाय आसले, एटीएमाचेर पैसे आसोंक जाय आसले. पण आयज ते घालनासतना हे सगळे सुरवात केली. चुकला, जायते चुकला. हे चुकला आमच्या गरीबाक, आमच्या भाव भयणांक, कॉमन मॅनाक ह्या त्रास जाता ते आयज आमकडे चोवपाक जायना. आणि आयज हे आमकडे चोवपाक जायना म्हणून आयज आमी हांगा एकठांय जाता. मोदीन ह्या देशाचे प्रायम मिनिस्टर, पंतप्रधान जे जेणे कितें स्टेप्स घेतल्यात त्या देशाच्या फायद्याचे न्हू, त्या देशाच्या हिताचे न्हू, हे गोंयच्या आमच्या देशाच्या आणि गोंयच्या जनतेक त्रास करपाचे. कारण काला धन लाएगा और 15 और 20 लाख सबको देगा. मुझे मालूम नहीं कितना लोगों को इधर मिला, किती लोकांक मेळ्ळ्या, 15 ते 20 लाख कोणाक मेळ्ळ्या. पण हे तो तितून फेल पडलो. मनोहर पर्रीकर सांगता गोंयाक पयलू कॅशलेस आमचे गोंय करतलो तो, अशी बंडल मारून तेगेली जाली. तो बंडल मारता फक्त. आणि तो खरें म्हळ्यार यूपी MP आसा तो गोंया परत कितें जाता, कारण तेगेले हिंदी बराबर ना आणि इंग्लिशी बराबर ना. डिमॉनिटायझेशनाक लागून जे लोकांक त्रास जाता, खास करून बाजारकार, बारीक मनीस, मध्यम वर्ग हांकां जे सिच्युएशन फेस करचें पडटा ताजे खातीर ऑल इंडिया लेवलाचेर काँग्रेस पार्टीन आज एक प्रोटेस्ट रॅली दवरली. आनी आतांच्या दिसांनी मार्केट हें भरिल्लें आसता. मार्केटाचो बिजनेस हो बेसिकली दिवाळी, नाताल ह्या सिजनांनी चड जाता. पूण आज ह्या डिमॉनिटायझेशना लागून जो त्रास मार्केटकारांक भोगचो पडटा, म्हणजे आज सुद्दां विचारल्यार कळटा की 2000ची नोट दिली जाल्यार ते सांगता 1900 परत दी. 100 रुपयाचो माल घेतलो 1900 रुपया परत दी. बाजारकार म्हणटा आमचे कडेन 1900 रुपया, आमचे कडेन 100 रुपयाच्यो नोटी ना, 500 रुपयाच्यो नोटी. म्हणजे गोंयांत जितले कामगार आहा तांचेर आड, म्हणजे हो सरकार गोंयचो शेतकामत्यांचेर आड, गरिबांचेर आड, ट्रान्सपोर्ट तांचेर आड, जे मिना धंद्याचे पयशे आपल्या पांयाचेर उबे रावतात आनी धंदो करतात तांचेर आड. हो सरकार सगळे लोकांचेर आड, गरिबांचेर आड, गोंयकारांचेर आड. आनी हें